कित्याक कॅप्टन ऑफ बोट्सान रिवरान पॅसेंजर बोट चलोवपाक परवानगी दिलेली आसा. आता कितें जाता आमचे पळय नेरूल रिवर पळय आसा ती जी मावथ पळय आहा ती ओशिरा आनी ती ओशिरा आनी तेजो डेप्थ पळय आहा सुकती आसतना इज हार्डली 1 मीटर आनी मॅक्सिमम टायट आसतना तो इट डज नॉट इवन एक्सीड 4 मीटर. आता कितें जाता हे PNG बोट पळय आसा ते मोर देन 40 हॉर्स पावराचे आउटमोड बोटर यूज करता आनी तितून कितें जे नुस्तें पावसा दिसांनी इसपन पळय जाता ते नर्सरींग ग्राउंड पळय आसा तो काबार जाता. आता हाडीन जे पळय फिशरमॅन आमचे मारतात ते 4 हॉर्स पावर मोटर घेवन मारतात आनी हे जोरी 40+ हॉर्स पावराचे मोटर घेवन तरी हाडीन तरी पॅसेंजर ट्युरिजमाक लागून मारपाक लागले. थिंगाचे नर्सरींग ग्राउंड जातलें कितें. आता ही एरिया पळय आशिल्ली इज अ हाफ फॉर तिसऱ्याचे फेस्ट आमी सेलिब्रेट करतात ह्या एरियांनी. आता दुर्दैव अशें आसा की तिसऱ्यो पळय आहा ते आयज गोंयांत मेळना ते भायले हाडून तिसऱ्याचे फेस्ट आमी सेलिब्रेट करतात. सो हे सगळे पळय नर्सरींग ग्राउंड फॉर फिश आयज भरपूर डॅमेज जालेलो आसा बिकॉज ऑफ अनरेग्युलेटेड ट्युरिजम एक्टिविटीज. आता ही एरिया कितें आहा ही फिशींग विलेज आसा फिशरमॅन आसा. सो आमी COPक मागणें केलेलें की वी आर नॉट एगेन्स्ट PNG बोट पूण जे पावसा दिसांनी पळय बंदी पळय आहा जे फिशरमॅन खूद 4 हॉर्स पावराचे मोटर यूज करता तांकां तूं 40 हॉर्स पावराचे वयल्यान कशें परमिशन दिता. सो दिस इज समवेर इलिगल आनी हांव मागता कॅप्टन ऑफ बोट्साक की ताबडतोब हे पळय इलिगल पॅसेंजर पळय हाडीनी वता हे ताबडतोब बंद करचे आनी पावसान हाडीनी रिवरांनी ट्युरिजम एक्टिविटीज करचे न्हू म्हणून हांव कॅप्टन ऑफ बोट विनंती करता कित्याक दिस इज द ओनली टायम वेन ब्रिडींग पिरियड जाता आनी चडांत चड नुस्तें हाडीनी जाता. हाडीन तेजो हे जाता स्पॉनिंग ग्राउंड जाता आनी थिंगाच्यान मागीर नुस्तें भायर वयता. सो हाडी तुमी डॅमेज डिस्ट्रॉय करपाक लागले नर्सरींग ग्राउंड डॅमेज करपाक लागले नुस्तें आनी नुस्तेंकारांक मेवतलें आनी कितें आनी गोंयकारांक खावपाक मेवतलें कितें मेवतलें खावपाक. सो तेका लागून हे सरकाराक आनी कॅप्टन ऑफ बोट्साक विनंती करता सो की हे मॉन्सून पिरियड टायमाक तरी बॅन करचे आमी मागणी केल्या. खंय चलता अशें हे आतां सिकेरी चलता सगळे रिवरांनी साल चापोरा हेंच्यांनी हालींच नोटिफिकेशन कॅप्टन बोट्सान हाडलेलो. सो आय थिंक दीस नोटिफिकेशन इज डन इन हरी. पयले रफ वेदरान आमी पॅसेंजराक व्हरता कसली सेफ्टी आसा इन प्लेस. Does COP have any mechanism to, in case अपघात जालो, does COP have any mechanism to help those people who are going to be drowning tomorrow? बरें मरीन पुलिसा कडेन बोट्यो आसा ना बट फाल्यां उदकान कोण बुडलो मेलो कोण जबाबदार आसतलो. कॅप्टन ऑफ बोट्स मरीन पुलीस यार सरकार आमी पळयलेलें आसा हेच्या पयलीं ट्युरिस्ट कशे मरून गेलेले आसा. सो हे जावंक उपना सरकारान शूड टेक प्रिकॉशन्स आणि प्रोटेक्ट द ट्रेडिशनल लायव्हलीहूड त्या सरकारान विनंती करता. टुरिझम एक्टिविटी कसल्यो ते पॅसेंजराक व्हरता रावंडाक त्या टायमाचेर. सो पॅसेंजराक तूं पावसान थोडी व्हरता की दीस इज हाय रिस्क सारकी. कित्याक आमी आतां ट्युरिस्ट आमी हाडटा पयसान येता ट्युरिस्ट आनी आमी रिस्कान थोडी ताका व्हरता आनी तो फाल्यां बुडून तो मरता. त्या ट्युरिस्ट फाल्यां गोंयांत येतलो कित्याक आमी पळयलेलें आसा लास्टाक कालांगूट बीन बुडलेले ते. सो आनी असले अपघात कित्याक जावपाक जाय. सो सरकारान हेचेर दखल घेवचें आनी हे जे हाडीनी पळय पॅसेंजर आनी ट्युरिजम तुमी करता पावसा दिसांनी हे खंय ना खंय चुकीचें आसा आनी हो जो नोटिफिकेशन तुमी काडला तो परत घेवचो कित्याक फिशरमॅनाचो हिंगाचो ऑब्जेक्शन हे सगळे हाडीनी आसा. पावसान हे क्रूज हे बोटिंग बंद आसता म्हणजे वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी बंद आसता. वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटीज बंद आसा तेच म्हणटा. सो PNG तुमी कशें परवानगी दिता. हाव यू आर अलाउइंग PNG बोट्स टू ऑपरेट ड्युरिंग मॉन्सून सीजन जेन्ना वेदर सारको हाश आसता तेन्ना. सो हे खंय ना खंय चुकीची गजाल आसा. सो आमी सरकाराक आनी स्पेशली कॅप्टन ऑफ बोट्साक मागता की इट इज हाय टायम टू टेक प्रिकॉशन्स आनी आमचे मॉन्सून बेन जे आमी झगडटा आमी 90 days मागता आयज पूण ह्या मॉन्सून पिरियडाचेर तरी तुमी 40 हॉर्स पावराचे वयर बोटी चलवल्यो तेच्यान मिनींग आनी कितें मॉन्सून बेनाचें.
पण आम्ही कंप्लेन केल्या COP सो आम्ही हे पयलें जाल्यार ही हाड आता इथून दोरी आता PNG बोट चलयली ही सारखी लो टायट एक हाफ मीटर उदक आसता दिसत्याने रावतात न्ही 2 महिन्याचे पिरियड 2-3 महिने बंद करून येत नाका. माझ्या मागणी कितें आहा न्हू पळय आमी तेंचे केन्नाच आड कंप्लेन उलयना. हे PNG आयलंडाचे सर म्हळ्यार तांकां आयलंडाचेर वचपाक व्हडल्यो बोटी पावता तेंच्यानी बांदले 40-80 वचपाक. आमच्या मागणी कितें आहा 9 महिने चलल्यार 3 महिने आमचें नुस्तें जल्मता थिंगा बारीक बारीक येता. व्हडल्या इंजिनांनी 40-80 वचपारान सगळें नुस्तें मारून चल्लें. हांगा पाजी आहा उणेशे आमचे 300 फॅमिलीज भुरग्यांक धरून तेचे डिपेंडंट आहा आनी ते पोट भरता. आमी एक पाजी आहा धाकटे वडेकार आहा आज कोणाचेरूच एजन्सनाचे म्हाका नाका सगळ्यांचे पोट आनी आमी सगळे गोंयकार आहा दिले ते हारी तेंच्यांनी जाय जाल्यार ते 3 म्हयन्याक बंद करून तेंच्यांनी जोडी आसा. सगळ्यांच्याच पोटाक भूक लागलेली आहा. आयज आमी फुडें सरल्या कित्याक आमच्या पोटाक भूक लागल्या आमच्या बँकेचो लोन आहा हें तें प्लस सगळे वाटेनी बायल भुरगीं मोत आमी कितले 500-1000 500-200 500-1000 आमी जोडटा तें पोट आमकां मारपाक नाका. तितलेंच म्हाजें म्हणणें आहा.